नमस्कार येवकार विश्वनाथ नेने प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। कोविडात बीजेपी वाल्यांनी कामगारांचो पयसो खालो, एसीबीन करचो FIR, लेबर इन्स्पेक्टर अर्जदारांची चौकशी करची, गोवा फॉरवर्डान जाहीर केलो लोकायुक्ताचो आदेश। मोल्या अभयारण्यातलो वादग्रस्त साउथ वेस्टर्न रेल्वे ट्रॅक दोट्टीकरण प्रकल्प कर्नाटकात आडकलो, आदी टायगर रिझर्वाची मान्यताय हाडात, केंद्रीय रानवटी जीव मंडळाचो दणको। अर्बन सहकारी बँकांचे NPA हिस्पा भायर, डिपॉझिटरांचो विचार करून सरकार ह्यो बँको हाडटात थेट RBIचे देखरेखी खाला, अर्थमंत्र्याच्या लोकसभेत विधेयक। मडगांव ब्लास्ट केसीचे अपिलाचेर हायकोर्टान सुनावणी लायली तडीक, निकाल दवरलो राखून, NIAची अपील 7 वर्सां उमकायटा, वकिलाक ना फुरसत, हायकोर्टूय विटलो। बनावट नोटींच्या प्रकरणाची पाळमळा उस्तूंक पणजे पुलीस चल्ले पंजाबाक, गँग नोटी खोपोवंकूच गोंयांत आयिल्ले, तपासांत उघड, सगळे 8 दिसांचे पुलीस कस्टडींत। आणि हायवे कॉन्ट्रॅक्टरांनी वता वता थंय अंडरग्राउंड पायपलायनी फोडपाचे प्रकार चालूच, कोलवाळे JCBन मेन पायपलायन फोडली, नवी पायपलायन घाली मेरेन बार्देस सुक्यार। कोविडाच्या अरिश्टात कामगारांच्या नावान बीजेपी वाल्यांनी पयसो खालो हें स्पष्ट, लेबर रिलीफ फंड स्कॅमाचेर लोकायुक्ताच्या आदेशात सरकार एक्सपोज, गोवा फॉरवर्ड उलयला। एसीबीन FIR करचो, कामगारांच्या नावान अर्ज करपी आनी लेबर इन्स्पेक्टरांची चौकशी जावंक जाय म्हूण लोकायुक्ताचो निर्देश। लोकायुक्ताच्या अर्दे उपरांत दुर्गादास कामत मिडिया कडेन उलयलो। हे जे पयशे खावपाचे जे चोर उठल्यात भारतीय जनता पक्षाचे, हांची नजर हे 227 कोटीचेर आसा। 227 कोटींतले आतां जवळ जवळ 10 कोटी तांच्यांनी हे लेबर गेटाच्या नावार उडयले। सो आमी मागतात की आज जे लोकायुक्तांची ऑर्डर दिल्या, आज जे बाब जस्टिस PK मिश्रांची ऑर्डर दिल्या, ही ताबडतोब इम्प्लिमेंट जावची। हे केस जे गोंयचे लाल्लो आसात हांकां आमकां एक्सपोज करपाची गरज आहा। गोंयचे लाल्लो जे आहात ते भितर पडटले स्कॅमान जे इन्वॉल्ड आसात, आनी सरकारा कडेन मागता की लेबर गेटांचे क्लियर कट आज ऑर्डर दिल्या की फेक बेनिफिशियरीचेर FIR जावंक जाय, हे जावंक जाय म्हणल्यार जावंक जाय। क्लियर म्हळा केस विल बी रजिस्टर्ड अगेन्स्ट फेक एप्लिकंट्स फॉर फ्रॉडुलंटली रिप्रेझेंटिंग देमसेल्फ एज BOCW। म्हणजे फ्रॉम डे वन हांव परत सांगता की जे हांव म्हणटालो की भारतीय जनता पक्षाचे लेबर हे, कारण जे गोरगरिबांचे पयशे आसा, जे बारीक समाजाच्या लोकांचे पयशे आसा, जे बारीक लोकां खातीर आशिल्ले पयशे आसा, हे तांच्या नांवार तुमी आज खाल्ले आहा। काही एक 6-7 लोकांनी पयशे परत केल्ले, आनी जे लेबर डिपार्टमेंटान स्वता एफिडेविटान स्वेर केल्ले आहा की ते पयशे परत दिल्ले आहा। सो चोरान चोरी करतकच जर पयशे परत दिले, चोराक अशें सोडूंक जायना आनी आमी सोडचे नात। त्या भायर लेबर इन्स्पेक्टरांची जबाबदारी आशिल्ली व्हेरिफिकेशन करपाची। म्हणजे आज ते एफिडेविट स्वेर केला तांच्यांनी ऑर्डरी पयली की आमी व्हेरिफिकेशन करनासतना पयशे दिल्ले आनी आतां व्हेरिफिकेशन करता म्हणजे चोरांक तुमी पयशे वाटले आनी आतां तुमी सोदून पावतले। टुडे लोकायुक्ता इज विंडिकेटेड आवर स्टँड दॅट BOCWC स्कॅम जाल्ले, लेबर गेट स्कॅम जाल्ले। दिस इज नथिंग गोवाज बिगेस्ट स्कॅम विच कॅन बी इक्वेटेड विथ द बिहार फॉर्डर स्कॅम। आणि जे लाल्लो इन्वॉल्ड आसा, जितले लाल्लो इन्वॉल्ड आसा, हे भितर पडटले, हे गोवा फॉर्डर पक्ष पळयतलो। मोल्या हजारांनी झाडांचे कत्तलेक लागून वादग्रस्त थारिल्लो साउथ वेस्टर्न रेल्वे ट्रॅक दोट्टीकरण प्रकल्प कर्नाटकात आडकला। केंद्रीय रानवटी जीव मंडळाचो प्रकल्पाक दणको, मंडळान ह्या प्रकल्पाक बावटो दाखोवंक आयिल्लो प्रस्ताव फुडें धुकल्ला। राष्ट्रीय वाघ संरक्षण अधिकारिणीच्या अहवाला उपरांतूच विचार जातलो म्हूण सांगून प्रकल्पाचो प्रस्ताव केंद्रीय रानवटी जीव मंडळान कडेक दवरला। मोल्या अभयारण्यांतल्यान वचपी रेल्वे ट्रॅक दोट्टीकरण, हायवे 4 लेन आनी पावर ट्रान्समिशन इन्फ्रा प्रकल्प हे तीनूय प्रकल्प सध्या वादांत। ताचो लोकांक रोजगाराक उपेग कितें ताचे प्रस्नचिन्नूच। हे प्रकल्प आयात कोळशाच्या येरादारीक म्हूण बोवाळ। हातूंतल्या साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्या कर्नाटकांतल्या वाघ संरक्षीत वाठारांतल्या वादग्रस्त मार्ग दोट्टीकरण प्रकल्पाक
अजून केंद्रीय रानवटी जीव मंडळान बावटो दाखयल्लो ना. 3 जुलयाक जाल्ले बसकेत मंडळान हो प्रकल्प राष्ट्रीय वाघ संरक्षण प्राधिकरणाच्या अहवाला उपरांत चर्चेक घेवपाचे थारावन कडेक दवरलो. राखीव अभयारण्यांतल्या ह्या इन्फ्रा प्रकल्पाक क्लिअरन्सां मेळूंक जाय म्हूण गोंय आनी कर्नाटकात अशे 2 वेगवेगळे भाग करून दाखयल्यात. तातलो कर्नाटकांतलो भाग केंद्रीय अधिकारिणी मुखार आडकला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले रानवटी जीव मंडळाच्या बसकेचे मिनिट्स आयल्यात. हे मिनिट्सां प्रमाण 3 जुलयाक जाल्ली केंद्रीय रानवटी जीव मंडळाची बसका. बसकेत साऊथ वेस्टर्न रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण प्रकल्पाचो प्रस्ताव. ह्या प्रकल्पा खाला तिनय घाट, कॅसल रॉक, करंजोळ हो रेल्वे मार्ग दांडेलीचे 80 वाघ प्रकल्पांतल्यान वता. राष्ट्रीय वाघ संरक्षण अधिकारिणीन ह्या रेल्वे मार्गाविशीं अजून आपलो अहवाल दिल्लो ना. वाघ संरक्षण अधिकारिणीचो अहवाल नाशिल्ल्यान प्रस्ताव मंडळान दवरला कडेक. बसकेत वाघ संरक्षण अधिकारिणीचो वांगडी सचिव आशिल्लो. ताणें 15 दिसांत प्राधिकरणीचो अहवाल येतलो म्हूण सांगिल्लें. ते उपरांत राष्ट्रीय रानवटी जीव मंडळाची बसका अजून जाल्ली ना. ह्या आदी 2018 राष्ट्रीय वाघ संरक्षण अधिकारिणीन ह्या प्रकल्पाक हरकत घेतिल्ली अशें कळटा. आतां NTCA कितें रिपोर्ट दिता ताचेर व्हाया मोल्या कर्नाटकांतल्यान ह्या वादग्रस्त साऊथ वेस्टर्न रेल्वे मार्ग दोट्टीकरण प्रकल्पाचो फुडार थारतलो. प्रकल्पा खातीर 10.54 हेक्टर रानां जमीन वता. हातूंत 9.54 हेक्टर जमीन संरक्षीत रानां वाठारांत येता. ह्या प्रकल्पा आड कर्नाटक आनी गोंयांतले ग्रीन एक्टिविस्ट कोर्टा मेरेन पावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 9वी आनी 12वीचे वर्ग चालू करपा विशीं अजून धड कांयच ना. शिक्षण संस्था चलोवपी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा वर्ग चालू जावंक जाय. कोरोना बरोबर जगपाक शिकूंक जाय. उच्च शिक्षणीक धोरण थारावंक नेमिल्ल्या टास्क फोर्साचो पार्सेकार मुखेली. 21 सप्टेंबरा सावन स्कुलांनी 9वी ते 10वी वर्ग उक्ते करूंक अनलॉक 4 केंद्रांत मर्यादीत मेकळीक दिल्या. म्हाका दिसता की फुडें फुडें धुकलून रिस्क आसा हें म्हाकाय कळटा. पूण जर कोरोना हो टायम बाउंड ना, तो बाबा आनी एका म्हयन्या पर्यंतूच आसा, दुसऱ्या म्हयन्याच्यान ना, अशें नासल्यामुळे सुरवातीचो भंय आतां निश्चित कमी जाला सामान्य मनशाक. आनी लोकांची मानसिकताय जाल्या की जे SOPs दिल्ले आसा ते पाळून दैनंदिन जीवन सुरू करप. कोरोना बरोबर आमी रावपाक शिकूंक जाय. कोरोनाक घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. केन्ना तरी तेचेर डोस येतलो, केन्ना तरी तेचेर मेडिसीन येतलें, तो शुभ दिन निश्चित आसतलो. पूण तो पर्यंत शैक्षणीक उपक्रम आमी थांबोवंक शकनात. एक बरी गजाल जाल्यार ऑनलायन सुरू जाल्लें आसा सगळी कडेन. निलेश काब्राल आनी सुदीन ढवळीकराचे तेच मताचो. शाळांनी योग्य जतनाय घेवन वर्ग चालू करूंक जाय. पालकांक निर्णय घेवंकय मेकळीक जाय. म्हाका दिसता 9th, 10th आनी 11th, 12th ह्यो गोश्टी चालू करपाक जाय. बिकॉज इट इज द फ्युचर ऑफ द चिल्ड्रन. स्कुलां चालू जावंक फॉर 9th, 10th आनी पेरंट्स जर भुरगे शूड बी लेफ्ट टू द पेरंट्स टू डिसायड वेदर टू सेंड अ चायल्ड और नॉट टू सेंड अ चायल्ड. And if they are sending the children, they should be utmost care should be taken in the school की social distancing, mask, sanitization हे सगळे आसपाक जाय. स्पेशली 9th, 10th, 11th, 12th हें जर चालू जालें जाल्यार the children's future will not एक वर्स फुडें वयचें ना. आनी आमकां अजुनूय खबर ना की कोरोना केन्ना गावातले. फुडल्या वर्सा कंटिन्यू जालें जाल्यार मागीर फुडल्या वर्सा उडयतले. पूण म्हाजें एकूच दिसता की इट इज फॉर द पेरंट टू डिसायड वेदर टू सेंड अ चायल्ड और नॉट टू सेंड अ चायल्ड टू द स्कूल. आनी if the child आनी तेका कितें करपाक जाय, सपोज पेरंट डज नॉट सेंड एंड द पेरंट वॉन्ट्स टू डू होम स्कुलिंग आनी वॉन्ट्स टू आन्सर द एग्जाम शूड बी अलाउड. कसो आडयता तें ताणें सांगलें म्हाका. काल ताणें डिक्लेअर केलां सगळें सारकें जालें जाल्यार 21 सप्टेंबराच्यान आपूण स्कुलां ओपन करता. बरी गजाल. स्कुलां ओपनूच कर. योग्य डिस्टन्स दवर. जशें तुवें एग्जामी घेतल्या तश्यो. जश्यो बाकीच्यो गोश्टी आसा तश्यो. एका क्लासांत 12 भुरग्यां वयर भुरगीं दवरपाक दिवं नाका. म्हणजे सगळें सारकें जातलें. टिचराकूय जाय जातलें डिस्टन्स मेळटलें. काँग्रेसीचो आलेक्स म्हणटा वर्ग सुरू करपा विशीं सरकारान फेरविचार करचो. ह्या सिट्युएशनाचेर आय थिंक द चीफ मिनिस्टर शूड रिकन्सिडर द डिसिजन. नाव
there are two issues in this thing. Some parents want to send, some parents don't want to send. What about those parents who don't want to send, along with their children who don't want to go? Freedom should be given to the parent. They are asking, will online classes be there for them? Whether they will be taken next year because they have not come this year? All these doubts are raised in the minds of the parents. पीटीए आणि शिक्षण संस्थांक विचारून कितें तें थारतलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. 21 सप्टेंबरासावन स्कुलांनी 9वी ते 12वी वर्ग कांय प्रमाणात उक्ते करूंक अनलॉक 4 केंद्रान मर्यादीत मेकळीक दिल्या. मात पालकांची सद्याच्या परिस्थितीत भुरग्यांक स्कुलांनी धाडपाची तरी बरी तयारी ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाच्यो केशी वाडटा आसतना सरकार कोविड केअर सेंटरां बंद करता म्हूण आम आदमी पार्टीचो बोवाळ. कोलवा सेंटर बंद केलें. अलेक्स म्हणटा, कोविडांतल्यान सरकार तकली वयर काडटलो जाल्यार मायनिंग सुरू करात. कोरोनान 319 गेले. बुधवारा आनीक 4 केशी 26,000 वयर पावल्यो. कोलवा कोविड केअर सेंटर कित्याक बंद केले काय म्हूण आम आदमी पार्टीचो प्रश्न. मिनिस्टर म्हणटा केसी वाडटल्यो, हजारांनी केस जातल्यो दिसाक. जाल्यार म्हाका सांग, कोलवा रेजिडेन्सीन जेन्ना चलतालें 90 बेड आशिल्ल्यो, तें सेंटर कित्याक बंद केलें कोविड सेंटर? जाल्यार तुमी नेक्स्ट बेड खंय घालतले ते सांगात मरे आमकां. तुमकां हांवें ट्रान्सपेरन्सी, खरें, ट्रूथ सांग म्हणिल्लें, जाल्यार हें कित्याक सांगना तुमी? आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें पळय, हॉस्पिटलांतलें सगळें सामान बी हाडून हांगा दवरलें आनी आमकां दाखयलें हॉस्पिटल सुरू करता म्हणून. पयल्या काल सगळें सामान परत व्हेलां आनी थंय हॉस्पिटलान घातलां. हें कितें तुमचें प्लॅनिंग? कोविडांतल्यान तकली वयर काडटले जाल्यार खंय सरकारान पयसो उबो करचो, कशें तरी एकदाचें मायनिंग सुरू करचें. पयशे हाडपाक जाल्यार कितें जाल्यार करपाचें, इवन ऑप्शनिंग ऑफ मायन्स करपाचें आनी रावप ना. रेवन्यू वाडपाक कितें जाल्यार स्टेप्स घेवपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. आमगेलो पर्सनल एजेंडा थोड्यांक गेलो, आमगे म्हणपाक आय एम नॉट देर. पर्सनल एजेंडा मातशें सायडीक दवरपाक जाय. लायक फॉर एग्जाम्पल कजिनोचे जाय जाणांगे एजेंडा आसलो, आयज 6 म्हयने जाले कजिनो बंद आहाय. जाय जाणांगे एजेंडा सायडीक पडला. ते भाशेन जायती पयलें गव्हर्मेंटान एक्ट जावपाक जाय आनी हें रेवन्यू सारको करपाक जाय आनी आमगे लोकांक जो गोंयचो लोक आहा ताका विल रिपाय. दीस इज माय सिट्युएशन. इफ दे डोंट डू दीस, सिट्युएशन विल गो वर्स. दीस इज माय ओनली से. मडकय इम्युनिटी बुस्टर गुळयो वाडपाचो दुसरो रावंड सुरू. आमचे कार्यकर्ते त्यो ज्यो गुळयो डिस्ट्रिब्यूट केल्ल्यो त्यो 2 म्हयन्या खातीर जवळ जवळ उपयोगाक पडले लोकांक. आतां तश्योच परत एकदां 7,000 घरां जी आमची मडकय मतदारसंघात आसा तांकां आमी परत त्योच गुळयो डिस्ट्रिब्यूट करपाक लागल्या. कालच्यान आमी कवळे पंचायत आनी बांदोडा पंचायतींत लागल्या. फाल्यां आनी परां आडपय, आगापूर, वाडी, तळावली आनी कुणय पंचायत चालू जातलें. मांद्र्या मदल्या माजार कोविड जागृताय. एक राउंड कंप्लीट जाला तर हो दुसरो राउंड सुरू जाल्लो आसा आनी खुबशे कडेन लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा ह्या हाका. आनीक कांय जाण लोक विचारूकय येतात, कांय जाण लोक जाणूनय घेतात. आनीक आमची म्हणजे सरकार तर्फे एकूच मागणी आसा की प्लाझ्मा दान करपा खातीर लोकांनी मुखार येवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बनावट नोटींच्या प्रकरणाची पाळमुळा उस्तूंक पणजे पोलीस पंजाबाक वचूंक भायर सरल्यात. पोलिसांनी सोमारा टुरिस्ट म्हूण आयिल्ल्या पंजाबाच्या गँगाक कोळंगूटच्या हॉटेलांतल्यान उखलून 3 लाख रुपयांच्यो बनावट नोटी जप्त केल्ल्यो. पुलीस तपासा प्रमाण हे गँग नोटी खपोवंकूच म्हूण गोंयांत आयिल्ले. सगळे 8 दिसांचे पुलीस कस्टडीत आसात. मडगांव ब्लास्ट केशीच्या अपिलाचेर हायकोर्टान सुनावणी एकदाची तडीक लायली. निकाल राखून दवरला. एनआयएची अपील 7 वर्सां जाली हायकोर्टात हुमकळटा. एनआयएन आपलेच क्रिमिनल अपिलाचेर आर्ग्युमेंटाक व्हडलोसो इंट्रेस्ट दाखयल्लो ना. 2014तले अपिलाची केस सरकारी वकीलूच परत फुडें धुकलून तारखो घेवंक लागिल्ल्यान हायकोर्टानूच विटून एनआयएक फायनल डेडलायन दिल्ली. 2009 नरकासुराच्या राती मडगांवा हो ब्लास्ट जाल्लो. 2 जाण सोंपिल्ले. मडगांव ब्लास्टांतलो तेन्नाचो आरोपी विनय तळेकार, धनंजय अष्टेकार, प्रशांत अष्टेकार, विनायक पाटील, प्रशांत जुवेकार आनी दिलीप माजगांवकाराक स्पेशल एनआयए कोर्टान 31 डिसेंबर 2013 एनआयए कडेन ठोस पुरावे नाशिल्ल्यान निर्दोष मुक्त केले. ह्या आदेशाक एनआयएन 2015 हायकोर्टात आव्हान दिल्ले. 2015 सावन केस निर्णायक सुनावणे खातीर हायकोर्टात येताली. मात एनआयएच्या वकिलाक सुनावणेक पावंक केन्ना फुरसतूच मेळ्ळी ना.
गोंयचो सरकारी वकील कोर्टात वचून सुनावणी फुडें धुकलपाची मागणी करून येतालो. 7 सप्टेंबराक परत ही क्रिमिनल अपील हायकोर्टा मुखार आशिल्ली. मात हे फावटूय NIAचो वकील कोर्टाक दिसलो ना. फुडले सुनावणेक NIAचो वकील आयलो ना जाल्यार आपूण ताचे वतीन आर्ग्युमेंट घालता म्हूण सरकारी वकिलान परत वेळ मागून घेतलो. कोर्टान निमाणे फावट तारीख वाडोवन 14 सप्टेंबराक निर्णायक सुनावणी दवरली. 7 वर्सां हुमकळिल्ले केशीची सुनावणी कोर्टान एकदाची कशी तरी तडीक लायली. कोर्टान निकाल राखून दवरला. मात NIAच्या वकिली कारभारा विशीं हायकोर्टा मुखार प्रश्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अर्बन सहकारी बँकांच्या खातेधारकांची सुरक्षा मतीत धरून केंद्र सरकार ह्यो बँको आता थेट RBIचे देखरेखी सकयल हाडटा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान लोकसभेत बँकिंग नियामक दुरुस्ती विधेयक बुधवारा मांडले. 277 अर्बन सहकारी बँकांची आर्थीक स्थिती सामकी बाबत 105 कोऑपरेटिव्ह बँकांकडेन किमान भांडवलाचो उणाव साधारण NPA 15% वयर पावल्यात. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. फातोड्ड्या मुरिडांतल्या एकल्याक बुडयलो म्हूण पुलिशेन मडगांव बड्डेच्या अनवर शेख उर्फ टायगर अनवर म्हणटा त्या हिस्ट्री शिटराक अटक केला. ताचे बरोबर प्रज्योत भंडारी म्हणटा ताकाय पुलिसांनी उखलला. मंगळारा सांजे रामनगरीत रायन म्हणटा ताका बुडयलो म्हूण केस. रायनाक ऑस्पिसियोत व्हेल्या उपरांत प्रकरण भायर सरलें. अनवळख्यान बुडयलो म्हूण कंप्लेन जाल्ली. एका गुंडाक धरपाक SP SDPOचे देखरेखीत 5 PI आनी तांच्या LIB स्टाफाची टीम लागली. गांवांत पोलिसींग देंवला. लोक पोलिसांक भिनात. कांय दिसांनी पुलीस सेक्युरिटीज कशे जातले म्हूण काँग्रेसीचो आलेख उलयला. मुख्यमंत्र्यान सारकें लक्ष घालचें. ड्रग्सांच्या केशींनी कसलीच तडजोड जावंक जायना म्हूण आलेख सांगता. मायणा कुडतरे पुलीस स्टेशनाची खंय अपडेट ताणें सरकाराक दिल्या. सुशांत सिंग राजपूताचे केशींत NCBन एकलो पेडलर धरला तो कुडतरेचो. गांवांत पुलिसींग पडे आहा तें इतू देंवलां जाल्यार थोड्या तेंपान पुलिसांक सेक्युरिटी मुच पडटली. तांकां पुलीस म्हणपाक मेळपा नाय. सो म्हगे मागणें होम डिपार्टमेंटाक इन्क्लुडींग द पुलीस, प्लीज रेज युअर स्टँडर्ड्स. आय अंडरस्टँड. हांव समजता पॅन्डेमीक टायमाचेर तुमकांय फियर आहा. पॅन्डेमीक टायमार तुमकां फियर आहा. लोकांक कोण येताय तें कोरोना ताका लागून तुमकां चड गरज आहा. इट इज मोस्ट सो रिक्वायर्ड दॅट यू इन्क्रीज युअर मॉरल. मिन्स कोणू क्रायम करतलो हे टायमाचेर भिवपा जाय पुलीस हें करता म्हूण. पुलिसींग आनी पुलीस मॅटर्स सांगपा नाका. हांवें तेंचेर स्ट्रॉंग एलिगेशन घायला हांवें ड्रग्साचेर. हांवें तांकां इन्फॉर्मेशन दिलो आहा. तांकां सॉल्व दिलो आहा. आय गिवन देम अ फ्री हँड. I have asked for a meeting of the Chief Minister regarding the Maina Gurdwara police station and the issues. I want each and everybody to be changed. They are all colluding with the जे कोण drugs आहाय illegal आहाय तांकां collude करता police. सगळे पुलिसांक काडून उडोवपा जाय. ते चड वर्सां मायना गुर्दर रावन गब्बर जाले. हांवें सांगलां पुलिसांनी कितें केलें जाता पूण ड्रग्साचेर तांकां कॉम्प्रोमायज करूंक लायनाका प्लीज. So he has assured me. So I am calling upon Chief Minister in these situations to increase the morale of the police and the police level and आमगे state बर करपाक I will stand by you totally. Forget about the politics of the party. I will stand across party line. चल Chief Minister. सरकारातल्या मंत्री आमदाराकूय कायदो सुवेवस्थेचो हुस्को. अंजिनाचो इन्सिडंट जालो, मागीर मडगांवचो जिवलाचो इन्सिडंट जालो आनी काल आमचे फेक करन्सी जाली. ह्यो गोश्टी कितें आसा सी इंडिया इज अ व्हेरी वास्ट कंट्री आनी कोणाचे म्हण कंट्रोल करूंक शकता. पूण लॉ ऑर्डर हॅज टू बी डिटर्मिन्ड आनी म्हाका दिसता ऑनरेबल CM इज वर्किंग इन अ डायरेक्शन. आनी जे आज सगळ्यांक म्हणटा जे सिटीनी कॅमेरा बंद पडले आनी कितें बंद पडले हे चालू जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. म्हाज्या मतदारसंघान कुडचडे कॅमेरा लायल्ले आशिल्ले तेजेर आमी अवलंबून केल्लो आसा. थोडे चलता थोडे चलना. हे आमकां थोड्या दिसांनी आमी चालू करपाचो प्रयत्न करतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. कोरोना व्यवस्थापनात एम्ब्युलन्सी धरून टेस्टिंगा मेरेन सगळ्या मळार आरोग्य मंत्री फेल. दुयेंतींक खाटी मेळनात. जमनीर न्हिदपाची परिस्थिती कित्याक ते मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट करचें म्हूण आपान इशू केला. खाजगी हॉस्पिटलांच्यो रेटी थारायल्यात त्यो खंय एक्स्टॉर्शनाच्यो. लोकांचे काम धंदे बंद आसतना असल्यो रेटी म्हळ्यार सरकाराक सर्वसामान्यांच्या परिस्थितीची जाणीवूच ना. तुम्ही जर बेड कॅपॅसिटी आसा म्हणटा लोक पेशंट जमनीर कित्याक न्हिदता ही तांची पाळी कित्याक येता जमनीर न्हिदपाची. तुमी ट्रान्सपरंटली कित्याक मांडना खंयच्या हॉस्पिटलांत कितले फॅसिलिटी आसा.
तुमकां सांगपाचें ना, आपली इनएफिशियन्सी लिपोवपाक तुमी लोकांचें थापता सगळें. लोक घरा बसता म्हणून कोवीड वाडटा, लोक सिमटम लिपयता म्हणून कोवीड वाडटा. तेन्ना तुमकां सांगूंक सोदता, लोकांचे पासियस खूब गेला आतां. काळ जे तुमी केलें ते आनी एक तुमी हायट केली म्हणटा तशी. तुमी जे कॅपिंग रेट्स म्हणून फिक्स केले प्रायवेट हॉस्पिटलाक, आनी तुमचो रिलीज म्हणटा गव्हर्मेंट हॅज फिक्स द कॅपिंग रेट्स. वी कॉल इट गव्हर्मेंट हॅज फिक्स द एक्सटॉर्शन रेट्स. बाब मुखेलमंत्री खबर आसपा जाय, तुमी जे रेट फिक्स केल्या वॉर्डान 15,000 प्रत्येक दिसाक, प्रायवेट बेड्स 18,000 प्रत्येक दिसाक, ICU व्हेंटिलेटर्स 25,000 पर डे. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुमचे डॉक्टर चार्जीस, मेडिसन्स आनी कितें खूब आसा ते. तेन्ना बाब मुखेलमंत्रीक जाणीव तरी आसा गोंयकारांची परिस्थिती कितें जाल्या सध्या. तांचे धंदे बंद पडल्या, उद्योग बंद पडल्या. तेन्ना एक कोणाक परवडटले रेट्स ते. हायवे कॉन्ट्रॅक्टरांनी वता वता थंय अंडरग्राउंड पायपलायनी फोडपाचे प्रकार चालूच. JCBन पायपलायन फोडिल्ल्यान बार्देसांतली उदका पुरवण बंद. ही पयली खेप न्ही. हे फावट अस्नोडच्यान बार्देशाक उदका पुरवण करपी मेन पायपलायन कोलवाळे विराज नर्सरी लागसार फोडली. थंयच्यान करासवाड्यार नवे पायपलायनीचें काम सुरू जालां. पायपलायन जाग्यार ये मेरेन बार्देस सुक्यार. हांव सकाळीं सांगून गेल्लो तांकां ते माती काडटाले तेन्ना सांगलेलें, तरी पूण आसतना तेंच्यांनी आतां फोडली. अस्नोडसून बंद करचें पडटा फूल बार्देस. बार्देस बंद करना जाल्यार हें काम करूंक जायना. पूण कोलवाय म्हणल्यार ही मेन लायन पडली न्हू, हेतूनसून आमकां डिस्ट्रिब्यूट थिंगा जाल्ली आहा. हांगाच्यान करसोड जंक्शन पर्यंत घालतले नवीन लायन. अख्खे बार्देस पुरो अख्खे कलांगूट बिलांगूट सगळ्याक परवरी गिरवरी म्हापसा गिपसा सगळ्याक अस्नोडच्यान बार्देस तालुक्यात गेल्या ही लायन. तेंकां ते कितें केलें ते येवन तो सारके येतालो तो ते कॉन्ट्रॅक्ट ते इंजिनियर कंपनीचे इंजिनियर कितें ते लँडाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून तेणी अशें घेतले. अशें जावन प्रॉब्लेम जाला आनी कांय ना. सांज म्हणल्यार PWDन पायपलायन जाग्यार घाली. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे. बुलेटिनींतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.